व्हिडिओ काडपाचो एक कारण म्हणजे एक मेसेज हांव विश्वजीत राण्याक पावोवपाक सोदतां। आमी पळयता गोंयभरान न्यू जो 39A अमेंडमेंट 17(2) नांवान जावं अशे कितलेशे लँड यूज चेंज लँड कन्वर्जन हे हो विश्वजीत राणे करीत आसा। तेजो डिपार्टमेंट जो आसा TCP डिपार्टमेंट जावं तेजो बोर्ड जो आसा हो बोर्ड करीत आसा। आनी अशेंच आमकां दिसून येयलें ते म्हणजे सानंद्रे मतदारसंघात जावं ते कुर्का गांवांत जावं ते बांबोलीम गांवांत जावं ते आमकां पाये गांवांत जावं ते शिरगांव गांवांत ह्या गांवांनी बसून ह्या विश्वजीत राण्याचो जो सानंद्रे मतदारसंघात पडटा जितले गांव तेजेर बसून ह्या विश्वजीत राण्याचे दोळे गेल्ले आसा। आनी हे जे दोळे आयज अशे पावल्ले आसा की तेका रानां वनां आमची जंगलां जी आसा ती दिश्टी पडना, तेका फक्त आपणाचे स्वार्थ दिसून येता। आयज आमी पाये गांवांत आमचो एक प्रोटेस्ट केलो, तितून प्रत्येक गांवचे लोक जो आसा तो भायर सरलो आनी हे दाखोवन दिले की आमी पयशांच्या फाटल्यान ना, आमी गांवाच्या वांगडा आसा म्हणून। ह्या विश्वजीत राण्याक एक मेसेज, तुका दिसता आसतलें की तूं कितेंय करपाक शकता, तुका दिसता आसतलें तूं कोणा वांगडा खेळपाक शकता, तुका दिसता आसतलें की तूं गोंय काबार करपाक शकता, तुका दिसता आसतलें तूं सानंद्रे मतदारसंघ काबार करपाक शकता। पण एक याद धर, आमच्या वांगडा देव आसा, आमच्या वांगडा देवी आसा। जे देवी हो जो पाये गांव आसा हो राखून दवरिल्लो आसा, जी देवीन इतली वर्सां जाली कितलेशे जाणांनी प्रयास केलो की हो गांव जो आसा तो गांव काबार करपाक, ह्या गांवांचो जो सैम आसा तो सोंपोवपाक, मात ती देवी ठामपणे उबी रावली। आनी आतां पासून सेम जातलें, आमी देवीक उलो मारलेलो आसा आनी काळजांतल्यान जेन्ना उलो मारता तेन्ना देव देवी राखणदार हो भायर सरता। आनी विश्वजीत राण्याक हांव हे कित्याक सांगता, कित्याक हेच्या पयलूय आमी तुमकां वॉर्निंग दिल्ली, हेच्या पयलूय तुका सांगलेलें आनी तूं विधानसभेन फोटिंगपणा उलयता आनी फोटिंगपणा सांगता की आपूण पळयतलो, आपूण करतलो, आपूण सांगतलो, ती पळोवचें पडटलें, सोदचें पडटलें। त्या तुज्या DCP डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक सांग, जे नालायक ऑफिसर जे बोल्ल्या ते खर्ची तापोवपाक तुज्या उतराचेर सायनी मारपाक बसले पळय तेंकां सांग, तेंकां खबर आसपाक जाय की हे गांव कसले, ह्या गांवांत तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाय। तुम्ही खंय दिल्लीची बिल्डर लॉबी कडेन बसता आनी तुम्ही पयशे घेता आनी ती सिग्नेचर मारता आनी हितून सगळ्यांक खबर आसा की तुका कसलो पयसो मेळटा तो। अशें समजू नाका, तूं सुशेगाद आसा, 70चे लोक आपणाक निवडून हाडटले, 70चे लोकांक तुवें खंय GMCन भरल्या आनी खंय भरल्या म्हणून तुका निवडून हाडटले। तूं कितलोय फावटी निवडून येवं, मात देव आसा, देव पळयतलो। हांव तुका एक मेसेज दिवपाक सोदता, तुवें म्हाका दिसता हालींची तूं पिक्चरां पळयना, ते कांतारा म्हणून पिक्चर येयल्लें आसा, कांतारा चॅप्टर 1, मातसो वच, मातसो टायम काड, बायलेक घे, भुरग्यांक घे आनी मातशें ते कांतारा पिक्चर पळय। तें जेन्ना तूं पळयतलो पळय तेन्ना तुका कळटलें खरीच रियलिटी कितें आसता ती। तुका तरी खबर आसतलें 70रीन कशें आसा तें, 70रीचे जे गांवकार आनी गांवांतले लोक जे आसा ते कशें आसा आनी तेंच्यांनी कशें उलो मारून जेन्ना IITच्या टायमार तुका कसो धांवून येवचो पडलो आनी तुका रडचो पडलो, दुखाच्यो झरी काडच्यो पडल्यो। तूं तेन्ना शाणपणां सांगतालो, राजा तूं राजा म्हणटा स्वताक, तूं शाणपणां सांगतालो पळय, तुका धांवून येवचो पडलो, तुका थंय 70रीचो जो हे आसा लोकांचो प्रेशराचेर तुका फाटी सरचो पडलो, तुजो पांय फाटी घेवचो पडलो। आनी सेम जशें 70रीन देवस्पण आसा तशेंच कडक देवस्पण आमच्या तिसवाडीनूय आसा। एक याद धर, आमचे देव जागृत देव, आमचे देवस्पण जागृत देवस्पण, आमचे राखणदार जागृत आनी प्रत्येक राखणदारांक प्रत्येक देवांक आमी उलो मारतले देवांक की देव तूं समज आसा नाल्यार तूं भायर सर आनी ह्या राक्षसाक, ह्या जे दादागिरी करता, ह्या दोंगर आमचे काबार करूंक सोदता, आमची शेतां पाटां सोंपोवपाक सोदता आनी ह्या दुश्ट भायली लॉबिंग दिल्ली लॉबिंग तुम्ही दिवपाक सोदता, तेंकां सोड नाका। हांव परत सांगता, कित्याक हेच्या पयलू तुका आमी सांगलें देवी सातेरीचो जो पुण्य ह्या पाठरान देवी सातेरीचो हे आसा, रूप आसा, ती देवी थंय आसा, जागृत आसा। हेच्या पयलू कितल्योश्यो घडणुके थंय घडलेल्यो आसा आनी तुवें तरी पूण कापस्ताद केली, तुवें परत तो हाडपाक, हे सर्वे नंबर तुवें परत हाडपाक कापस्ताद केली आनी देव तुका कापस्ताद करून दाखयतलो की कितें आसा तें। तुका एक रिक्वेस्ट आनी तुका परत सांगता, तूं वचून मातशें पळय ते कांतारा चॅप्टर 1 जावं पयलींचे कांतारा, नाल्यार घरा कडेन तुजो सिनेमा आसतलो, त्या सिनेमाचेर लायन पळय, तुका कळटलें की कशी रियलिटी आसा ती। आनी आमच्या ह्या पार्श्वभुमीचेर, ह्या गोंयच्या पार्श्वभुमीचेर तुम्ही कसो अत्याचार करता, हो अत्याचाराचो धडो शिकोवपाक लागून देवाच्या रुपान कोण ना कोण भायर सरतलो आनी तुमकां धडो शिकयतलो।
तुम्ही आयज नालायकपणां करता. तुम्ही आयज जे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा, तुका साथीदार म्हणून जो मुखेलमंत्री आसा तो साथीदार म्हणून लाभलेलो आसा आनी तो हे सोपयता. हांव परत आमच्या 70 वासियांक उलो मारता. 70 वासियांक सांगपाक सोदता की हो जो विश्वजीत राणे आयज गोंय सोंपोवपाक उठला, तुमकां बरें दिसता हे? आयज तुमकां बरें दिसता? गोंय काबार करपाक उठलेलो आसा हो 70 वासी, हो आमचे गांव काबार करपाक उठलेलो आसा, दुष्ट नदरेन आमच्या गांवांक पळयता, आमचे गांव सोंपोवपाक उठलेलो आसा. तुमकां बरें दिसता? आमी तुमचे भाव. म्हाजी आवयचो जो गांव आसा, कुल गांव आसा तो ठाणे 70नीत, त्या हितूनच्यात म्हाजोय रगत आसा. सो अशें धरनाका की बाबा आयज आमचे गांव, हे प्रत्येक गांव जो आसा हो आमचो गांव, हो गोंयकारांचो गांव. आयज हे दिल्लीकार येवन आमचे जागे घेता, दिल्लीकार येवन आमचे जागे काबार करता. आयज 70कारांकूय उलो मारता. आयज आमी 70कार कित्याक म्हणटा? कित्याक जे 70कारांनी ताट मानेन फुडें सरले IITच्या टायमार, आणि ह्या 70चो जो आयज काबार तानाशाही करपाक सोदता, जो काबार करपाक सोदता पळय, ताका धडो शिकयलो, ताका फाटी काडलो. आपणाचे जे काळजान आसा पळय ते भायर काडा, भायर काडा. स्वार्थाचेर धांवनाका. आपणाचे काळजान आसा ते भायर काडा. गोंय जाय आमकां, काय आपणाचो स्वार्थ जाय हो चिता. प्रत्येक गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा. आयज आमी अशेंच भायर सरत रावले, सदांच एव्हरी डे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट. कोणाक लागून? आयज काम धंदे सोडून आमच्या भुरग्यांक, आमच्या जाणट्यांक, आमच्या तरणाट्यांक भायर सरचें पडटा कांयच नासतना. आनी हे बिंदास हे खंय भोंवता, व्हडले व्हडले गाडयो घेवन भोंवता, भायर वयता, US UK आनी खंय वयता, सगळ्याक भोंवता, दुबय भोंवता आनी खंय भोंवता, सगळ्याक खबर आसा. रात दीस भोंवत आसता, लोकांक ना. सो ही आयज रियालिटी आसा. ह्या बीजेपीच्या जे कोण आसा, बीजेपीचे जे कार्यकर्ते आसा, ज्या बीजेपीक भोंवता, तांकांय हांव सांगता, तुम्ही यांच्या वांगडा भोंवता. आयज हे गांव काबार करपाक उठलेले आसा. मातशें चिता, मातशें चिता. थंय मोर्चे वचोन पळयल्यार ती मुसोंडेन वचून वचपाक दिना, इतली परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी थंय बीजेपीचेच लोक आसा. बीजेपीकूच मतां मारून हाडटा, बीजेपीच्या सपोर्टरांकूच मतां मारून हाडटा. सो हे मातशें चिता. हो विश्वजीत राणे आयज आमचो गांव आनी गोंय जे आसा ते काबार करपाक उठलेलो आसा. परत एकदा विश्वजीत राणे सिंपल हे करता, तुका आग्रह करता, वचोन मातशें पळय. तूं भितुरल्यान समज जागृत जावपाक शकता ना, पयलू जागृत जा. मात फुडें समज तुवें हे फाटी घेवंक ना, नाल्यार आमी देवाक जेन्ना उलो मारतलो तेन्ना मागीर आमकां तूं सांगपाक येवं नाका, तूं गांवांत वचून सांगपाक येवं नाका. कित्याक आमी एकदां पावल फुडें घातलें, आमच्या गांवकारांनी पावल फुडें घातलें, नाल्यार आमचे गांवकार फाटी सरपाचे ना. मागीर तुमकां कितें जातलें, तुमचे कोण जो गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा आनी कोण आसा तांकां कितें जातलें तें आमकां लागना, आमकां मागीर लागना. आमी देवा कडेन एक जेन्ना उलो मारतले, पावल आनी फाटी घालपाचें ना. सो एक तूं आयज सारको सुशेगाद, आयज आयतार आसा, सुशेगाद बस आनी चिंत की बाबा आपणाक कितें करपाक जाय. आपणाक गांव काबार करपाक जाय, आपणाक पाये गांव, कुरका गांव, बांबोळे गांव हे काबार करपाक जाय. हे कोणान तुमकां कितें 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 दिता म्हणून गाय, तुका आपणाचे संवसार आनी आपणाचे हे जे आसा ते सारके सिस्टमॅटीक दवरपाक जाय ना. नाल्यार तूं फुडें वच आनी फुडें आमीय फुडें वयता आनी आमीय दाखयता की बाबा कितें आसा तें, कशें देवस्पण आसा तें, कशें तूं कितली देवस्पणां करता सगळ्यांक खबर आसा, कितल्यांक खंयच्यान हाडटा. आमकां थंयच्या हाडपाची गरज ना. आमचे गांवकारूच आसा, गांवकारूच दाखयतले की बाबा आमकां वाट दाखयतले. आमचे जे जल्मी आसा तेच आमकां वाट दाखयतले, तेच उलो मारतले. जेन्ना तो उलो मारता तेन्ना तुका पासून तूं 70च्या आख्ख्या गांवांनी भोंवला आसतलो, त्या गांवांच्या लोकांचे तुका खबर आसा. सो आमच्याय गांवांनी तशें आसा. सो आमी जेन्ना तशें करतले तेच्या फाटल्यान मागीर येवं नाका, फुडलें आमी पळयता. सो तुका मेसेज क्लियर आसा. तुवें चिंतपाक जाय, ह्या विश्वजीत राण्यान चिंतपाक जाय. तुका समज दिसता आपणाक दुसऱ्यांचे सोड, आपणाचेच चिंत. आपणाचें दिसता नाल्यार तूं चिंत आनी फुडें कितें आसा तें पळय. थँक्यू. गोंयकारा खातीर